गोंयच्यान 300 विद्यार्थी NEETचे परीक्षेक बसल्यात. हातूंतल्या 100 विद्यार्थ्यांक गोंय परीक्षा केंद्र आसा जाल्यार 200 विद्यार्थ्यांक दुसऱ्या राज्यांत परीक्षेक बसचें पडटलें. सरकारान केंद्रा कडेन विनवणी करून ह्या सगळ्या विद्यार्थ्यांक गोंयांतच परीक्षा केंद्र करून दिवचो अशें विजय सरदेसाय हांणी मागणी केल्या. हातूंत लक्ष घालून ह्या विशीं यत्न करतलो म्हूण मुखेलमंत्र्यान उतर दिलां. RDX Squad Bureau Report. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of parents and students answering NEET exam with regards to the allotment of examination center in other states. Speaker sir, 300 भुरगीं गोंयची NEET exam आन्सर करतात. तातूंत 100 गोंयान अलॉट जाल्ल्या, 200 हैदराबाद, दिल्ली, मध्य प्रदेश अशे डिफरंट सेंटर्स मेळ्ळा. हे इश्यू केरळानूय आशिल्लो. केरळाचे MP सगळे एक जाले. बाब JP नड्डाक मेळ्ळे. बाब राजीव चंद्रशेखरूय इंटरव्यून जालो. आनी तांकां आतां अश्युरन्स मेळ्ळें आहा की तांकां सगळ्या भुरग्यांक केरळानूच सेंटर जातलें म्हणून. हांव मुखेलमंत्र्या कडेन मागता की ताणें सेंट्रल इंजीन आपलें एक्टिवेट करचें, तो बाब JP नड्डाक मेळचो आनी गोंयच्या भुरग्यांक गोंयान सेंटर दिवचें. स्पीकर सर, हांवें कालूच हे स्पेशली म्हाका मिनिस्टर बाब निलकंठ हळर्णकर आनी सुभाष फळदेसाय हांच्या म्हज्या लक्षांत हाडून दिलें. कालूच हांवें बरयलां आनी काल उलयलां बी हांव. आय एम ट्रायींग एट माय लेवल. कारण खूब लेट जालो, तांचें खूब बेगीन जाल्लें. कारण हो विशय काल लक्षांत हाडून दिला म्हज्या. काल आडिना फुडें हांवें बरयलें आनी उलयलां. कारण लेट जाला, बट तरी सुद्दां आय एम ट्रायींग माय लेवल. प्रेसिडेंट मरतो.